नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो। 7 पंचायतींनी 10 वॉर्डाच्या सरकारान केल्ल्या वादग्रस्त रिझर्वेशनाक हायकोर्टान दिल्या स्थगितीक सुप्रीम कोर्टाची स्टे। सरकाराक थाकाय, वेंचणुकेचे शेड्यूल थारायल्या प्रमाण। जीएमसी सारको पोस्टमार्टम करिनासतनाच नॅचरल डेथ सर्टिफिकेट दिवपी दोतोराचे प्रकरण एक्सपोज। जीएमसीत खवदाळ, पुलिसी घुसपल्यात म्हणून दुबाव, डेथ सर्टिफिकेटा इनव्हॅलिड। गोयच्या फार्मसी रातीसान बंद, देशव्यापी बंद 100% यशस्वी म्हणून फार्मसीवाल्यांचो दावो। ऑनलायन मेडिसिन सेलाचे ई पोर्टल, ट्रेड मार्जिन, सेंट्रल ड्रग्स कायदो दुरुस्ती वेल्यान फार्मसीवाले संपात। मॉन्सून पावलो केरळ, ईशान्य भारतात गोंयांत 6 ते 7 जुना मेरेन पावसाचो अदमास। फुडल्या 24 वरांत गोंयांत बरेपैकी पूण येता पावस, मोरा वादळाचो गोंयचेर परिणाम ना। आठवी मेरेन नो डिटेन्शन पॉलिसीन भुरग्यांच्या अभ्यासाचेर उदक। परीक्षेक कमी मार्क पडिल्ल्याक आता रेमेडियल क्लासी। जुलैसान प्लास्टीक पोत्यांचेर बंदी, शिक्षण मंत्री उलयलो। आणि स्पोर्ट्स सिटीची जमीन सरकार भायल्या भायर प्रायव्हेट पार्टीक दिवंक सोदता म्हणून धारगळे बोवाळ। स्पोर्ट्स सिटी गेल्या जाग्यार जमीन परत दिवची, शेतकारांची मागणी। सात पंचायतींनी 10 वॉर्डांच्या सरकारान केल्ल्या वादग्रस्त रिझर्वेशनाक हायकोर्टान दिल्ल्या स्थगितीक सुप्रीम कोर्टान निमणे स्टे दिली। केस मंगळारा सुप्रीम कोर्टात आयली। सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण आनीकूय 4 वॉर्डांची केस सुप्रीम कोर्टात रिव्ह्यूवाक वचपाची आसा। 2 पंचायतींच्या डिलिमिटेशनाच्या आदेशाचेरूय सरकाराक खंय स्टे मेळ्ळा। सगळ्या थारिल्ले प्रमाण जाल्यार 11 जुनाक मतदान, 13 जुनाक निकाल। रिझर्वेशनाक स्टे दिवपाचेर घाल्ली आव्हान याचिका मंगळारा सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठा मुखार आयल्यो। प्राथमीक सुनावणी जाली। हायकोर्टान 11 पंचायतींच्या 16 वार्डांच्या रिझर्वेशनाक स्टे दिवन ते वार्ड जनरल करपाची ऑर्डर दिल्ली। तातूंतले 7 पंचायतींतल्या 10 वार्डाच्या आदेशाचेर सरकारान सुप्रीम कोर्टात आव्हान याचिका घाल्ली आनी 2 केसीत डिलिमिटेशनाक दिल्ल्या स्टे आड आव्हान याचिका घाल्ली। ताचेरूय सुप्रीम कोर्टान स्टे दिल्या। बेतालबाती पंचायतीच्या 3, 5 आनी 7 वार्डाच्या रिझर्वेशनाचेर दिल्ले स्टेक सुप्रीम कोर्टात सरकारान दिल्ली चॅलेंज। हणजूण पंचायतीच्या 1 वार्डात रिझर्वेशनाचेर दिल्ल्या स्टेक सुप्रीम कोर्टात सरकारान चॅलेंज दिल्ली। बेतकी खांडोळा पंचायतीच्या 6 आनी 7 वार्डाच्या रिझर्वेशनाचेर दिल्ल्या स्टेक सुप्रीम कोर्टात सरकारान चॅलेंज दिल्ली। मेर्शेच्या वार्ड नंबर 6 वार्डाच्या रिझर्वेशनाचेर दिल्ल्या स्टेक सुप्रीम कोर्टात सरकारान चॅलेंज दिल्ली। कुट्टी खांडेपार पंचायतीचो 6 नंबर वार्डाच्या रिझर्वेशनाचेर दिल्ले स्टेक सुप्रीम कोर्टात सरकारान चॅलेंज दिल्ली। आनीक 2 पंचायतींच्या दरेकी 1 वार्डाच्या रिझर्वेशनाचेर दिल्ल्या स्टेक सुप्रीम कोर्टात सरकारान चॅलेंज दिल्ली। पंचायत मंत्री माविनान सुप्रीम कोर्टाची स्टे ऑर्डर कितें ती सांगली। जे हायकोर्टान स्टे केल्ले आमचे थोडे वॉर्ड रिझर्व केल्ले तेच रिझर्वेशन सुप्रीम कोर्टान हायकोर्टाच्या ऑर्डराची स्टे दिला। तेजे मिनींग कितें, अर्थ कितें, दॅट वी गो बॅक टू स्टेटस क्वो आंत, म्हणजे आसले तशें आमी परत थिंगाच पावता, म्हणजे आमचें रिझर्वेशन स्टँड्स। सर म्हणजे कितें दाखयता, सरकारान जे कितें केल्लें तें सारकें आसलें आनी म्हणून आमकां जस्टीस मेळ्ळलो आसा, इतलेंच। सर आनी 2 वॉर्ड खंयचे पंचायती 15 सुमार वॉर्ड्स आसा इन डिफरंट पंचायत्स। 2 इश्यू डिलिमिटेशनाचे आसा, बाकीचे 8 एज रिगार्ड्स रिझर्वेशन। आता आनीकूय 2 ते उपरांत पेटिशन हायकोर्टात फायल करून तांकांय स्टे दिली। सो वी हॅव टू गो टू अगेन टू सुप्रीम कोर्ट ऑन दोज 2 इश्यूज। फाल्यां वयतले तेजेरूय आमकां स्टे मेळटली, बिकॉज इट्स द सेम डिसिजन। इट वॉज टू बी क्लब टुगेदर, मातशें वेट जाल्ले कारणान 2 वॉर्ड उरले, बट एवरीथींग एल्स वील बी द सेम। पयलीं जे आमी तशें ठरयल्ले तशेंच जातले। 11 तारखेक इलेक्शन जातले आनी आतां आमी फाल्यां बसून खूंय कितें बदल थोडोसो करपाक जाय। एज रिगार्ड सपोज पयले रिझर्वेशनाचेर नॉमिनेशन फायल केलें, मागीर जनरल म्हणून फायल केलें, तेजो असर कितें पडटा, कितें बदल करपा जाय काय ना, दॅट वील डू विदीन अ डे, वील गिव देम 1 डे एट द मोस्ट।
जो आमी कॅम्पेनींग पिरियड 10 दीस कॅम्पेनिंगा मेळटालो तो 8 वा 10 वॉर्डान फकत एक 2 दीस वा 3 दीस रेड्यूस जातलो, कांय फरक पडपाना. सो इलेक्शन प्रोसेस वील कंटिन्यू एज इट इज ऑन द सेम डेट्स इलेक्शन्स वील बी देयर. इतले मजगती 10 दिसांचे पंचायत वेंचणूक प्रचाराक सुरवात जाल्या. राज्य वेंचणूक आयोगान उमेदवारांक वेंचणूक चिन्ह दिल्यान. सगळे थारायल्ले ते प्रमाण फुडें गेले जाल्यार 11 जूनाक मतदान आनी 13 जूनाक निकाल लागतलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. जीएमसीत सारको पोस्टमार्टम करिनासतनाच नॅचरल डेथ म्हणून सर्टिफिकेट दिवपी एका दोतोराचे प्रकरण मुख्यमंत्र्यामेरेन पावला. जीएमसीत खवदळ पडला. सोमारा अशाच एका बॉडीचो फेक पोस्टमार्टम रिपोर्ट केला म्हणून बोवाळ जाल्या उपरांत ओल्ड गोवा पुलिसांनी बॉडी कस्टडीन घेतली. त्या बॉडीचेर परत पोस्टमार्टम जातलो. पुलीस त्या दोतोरान दिल्ली सर्टिफिकेटां व्हॅलीड धरचे ना. कांय पुलिसूय ह्या रॅकेटात घुसपल्यात म्हणून दुबाव. जीएमसीन फॉरेन्सिकाचो एकलो दोतोर पोस्टमॉर्टम रिपोर्टांनी गुड्डुलसांवां करता म्हणून प्रकरण एक्सपोज जाला. हो वादग्रस्त दोतोर सध्या चर्चेचो विशय जाला. खंयची बॉडी ताचे सुवादी केल्या तो नॅचरल डेथ सर्टिफिकेट दिवन सोडटा. पुलीस सर्जन म्हूण खंय हो दोतोर स्वताची पब्लिसिटी करीत भोंवता. चडशा मेडिको लिगल केशींनी बॉडीचो पोस्टमॉर्टम करपाक तो फुडें. सोमारा राती एकल्याच्या बॉडीचो पोस्टमॉर्टम सारको करिनासतनाच ताणें असले वयले वयर नॅचरल डेथाचे सर्टिफिकेट दिले आनी बोवाळ सुरू जालो. प्रकरण ओल्ड गोवा पुलिसां मेरेन पावला. पुलिसांनी ती बॉडी कस्टडीन घेवन तिचो पंचनामो केलो. बुधवारा खंय बॉडीचो परत पोस्टमॉर्टम जातलो. मेडिको लिगल केशीच्यो फॉर्मलिटी करूंक नाशिल्ल्या पुलिसांक हो दोतोर सध्या बऱ्याक पडटा. तो केशी भायल्या भायर पॉक करता. पुलीस हेडक्वॉर्टर्सान ह्या गजालीचेर सिनियर ऑफिसरांची मंगळारा सांजे बसका जाली. बसकेन त्या दोतोराच्या कर्माचोय पंचनामो आनी पोस्टमॉर्टमूय जालो. त्या दोतोरान दिल्ली डेथ सर्टिफिकेटां व्हॅलीड धरपाची ना म्हणून पुलिसांक इन्स्ट्रक्शन्स केल्यात. हो चल्ला तो एकाच बॉडीचो पंचनामो. हाचे पयलीं असल्यो कितल्योश्योच केशी आनी कितल्यो बॉडी नॅचरल डेथ म्हणून पॉक केल्या आसत जाल्यार तांचें कितें? खंयचोय नॅचरल डेथ आसल्यार बऱ्यान सुटले, ना जाल्यार ह्या दोतोराच्या कर्माची मंडी कोण उस्तितलो? ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयच्यो सगळ्यो फार्मसी मंगळारा बंद. देशभरातल्या सगळ्या फार्मासिस्टांचो आज देशव्यापी बंद जालो. गोंय केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट असोसिएशनान स्ट्रायकात वांटेकार जाल्ले. बंद 100% यशस्वी म्हणून संघटनेचो दावो. गोंयच्या सादारण 600 फार्मसींनी बंदात वांटो घेतिलो. ऑनलायन मेडिसिन सेलाचे ई पोर्टल, ट्रेड मार्जिन आनी सेंट्रल ड्रग्स कायदो दुरुस्तीचे मुद्दे सरकारान तडीक लावचे म्हणून फार्मासिस्ट मागतात. बंद यशस्वी जालो. खंयच कसलो बोवाळ जावंक ना म्हूण तांबा मिडिया कडेन उलयलो. Today we had a very successful band and the all India figures that have also come is that all the 9 lakhs chemists all over India have participated in this band and made it a very successful one. In Goa as well, we have 600 retail chemists who have shut their shops and they have participated in the band successfully. There was no incidents of any untoward incidents and the band has been very successful. It is also noted that we got a very good response from the public also because most of the general public, they had bought their medicines well in advance. That is, they have bought it either yesterday or on Saturday. And those who had some emergencies that have come up, they have gone to the government hospital pharmacies and they have bought their medicine. So as far as scarcity of medicines in emergency situation, that has been taken care. And we are happy to inform you that the band has been overall 100%. राती मध्यान राती सावन सगळ्यो फार्मसी बंद उरल्यो. ब्युरो रिपोर्ट. घेऊया एक ब्रेक.